Hello, I'm Father James Kubicki, the U.S. Director of the Apostleship of Prayer. Today is the feast of a great heroine of the early church, St. Agnes. She was a young girl of Rome who would not renounce her faith nor her virginity and died on this day in the year 304. Her courage is something that we can all hope to have today at a time when more and more people make fun of religion and people of faith and even impose laws that require us to go against Christian morality. Here's something that St. Ambrose, a great bishop and doctor of the Church, wrote within 100 years of her death, when the Church in Italy was already hailing her as a great saint. It is the birthday of a martyr. It is the birthday of St. Agnes. Let people admire. Let children take courage. Let the married be astounded. Let the unmarried take an example. But what can I say worthy of her? She is said to have suffered martyrdom when 12 years old. The more hateful was the cruelty, which spared not so tender an age, the greater in truth was the power of faith which found evidence even in that age. Was there room for a wound in that small body? And she, who had no room for the blow of the steel, had that wherewith to conquer the steel. But maidens of that age are unable to bear even the angry looks of parents, and are wont to cry at the pricks of a needle as though they were wounds. She was fearless under the cruel hands of the executioners. She was unmoved by the heavy weight of the creaking chains, offering her whole body to the sword of the raging soldier, as yet ignorant of death, but ready for it. Blonde or brunette, light-skinned or dark, with Asian or South American features. On whatever name we invoke her, the Virgin Mary watches over us, comes to our aid, and intercedes for our salvation. Her apparitions on many continents show us how her love reaches her children wherever they are. The first apparition of Our Lady in Africa approved by the Church was in Kibeho, one of the poorest regions of Rwanda. The Virgin Mary appeared to 3 children on November 28, 1981, warning them of the coming genocide. The sculpture of Our Lady of Cacope in Paraguay was made in the 17th century by a Guarani native to whom Our Lady appeared, saving him from his enemies. Our Lady of Chapi is the most venerated apparition of Mary in southern Peru. When they tried to move the statue in the 18th century from this remote valley to a nearby village, the statue became so heavy that it was impossible to move. In the small Belgian village of Bereng, Our Lady appeared 33 times to several children from 1932 to 1933. In some apparitions, her heart seemed to shine. For this reason, she's known as the Virgin with the Golden Heart. Our Lady of Czestochowa is also known as the Black Madonna. The image is an ancient relic and is venerated in Poland. It's said that the wood on which it is painted belonged to a table from the Holy Family's house. In 1900, the Chinese village of Donglu was attacked to exterminate the Christians there. In reply to the prayers of the faithful, Our Lady appeared surrounded by light, and the assailants were repelled. On May 23, 1995, a miracle of the sun similar to the one at Fatima took place in China. Akita, in Japan, is also known as the Fatima of Asia. In 1973, Our Lady appeared to Sister Agnes Sasagawa of the Handmaids of the Eucharist, entrusting her with a message in continuity with that of Fatima. The Japanese nun also witnessed 101 lacrimations of the statue of Mary.
The first apparition of Our Lady of Novena dates back to 1798. During a ferocious persecution of Catholics in Vietnam, many took refuge in the forest of Novena. One night, Our Lady appeared with the child Jesus, bringing them consolation and teaching them to boil the leaves of the trees to use as medicine. तुझे कुटुंब सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज किरीत भाशेन ह्या मिसाची भेटीन आमच्या तरणाट्यां खातीर पॅरीश यूथ एसोसिएशन ह्या मिसाची मांडावळ सांबाळटा तांचे खातीर आमी मागतले. तशेंच मागुया आमची कोमयांची भुरगीं किरीत भाशेन तयारी करतात तांकां किरीत भाशेन जेजू पयली फावटी आपल्या काळजान घेता हे तयारेची तांची किरीत भाशेन बरी तयारी जावंक आपल्या काळजान जेजूक तांणी घेवंक तांचे खातीर मागुया. 400 वर्सां आमचे फिरगोजेक आमी किरीत भाशेन समोरवणी करता. ही समोरवणी सगळ्यांक आमकां फिरगोजकारांक अदीक फायद्याची जावं म्हूण आमी किरीत भाशेन मागुया. तशेंच आयच्या दिसा टोनी आंध्राद आपल्या जल्माचो दीस समोरवता ताचे खातीर मागुया देवान ताका आशिर्वाद दिवन बरे भलायकेन राखून सांबाळ म्हूण ताचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी साद्या काळाच्या तिसऱ्या आयतारांक आसा आनी आयज विश्व पवित्र सोबा पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलेलो आयतार समारंभता. आयचो सेवा धर्माचो विशय म्हणल्यार म्हज्या उतरांत रिगून रावात. हो विशय पाप साहेब फ्रांसिसान जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांतलो 8व्या आवेसोरांतलो 31वे वळींतलो घेतला. देवाच्या उतराक आनी वावराक भेटयलेल्या आयताराक ह्या विशयाचेर आमी खोल नियाळ करून आमी देवाच्या उतराच्या मोगान पडूंक आनी रिगून रावन सुबा फळ दिवंक पाप साहेबाचो आवडो आनी हुस्को आयज जेन्ना आमी देवाच्या उतराक आनी पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलेलो आयतार समारंभतना आमच्या मा 2 प्रांतांत पवित्र पुस्तकाच्या वावरांत मिसळ आसलेल्यांक हो वावर फुडें व्हरूंक आशिर्वादान भर म्हूण ह्या मिसाच्या बळिदानांत बापा लागीं मागुया. बाबा भयणीनो, देवाचें उतर पोरगोट जाता, रीग घेता, दोया दाखयता. देवाचें उतर पोरगोट जाता, रीग घेता आनी जिविताचो बरवंसो आमकां दिता. देवाचें उतर पोरगोट जाता, रीग घेता आनी आमकां सगल्यांक दोया दाखयता. तर आयच्या दिसा किरीत भाशेन दोया आनी आमकां बरवंसो दितना अदीक आमच्या जिवितान तें जिवीत बदलूंक आमकां देवाचें उतर आतां दिता. जायते फावटी घडी देवाच्या उतराक फावो तें म्हत्व आमी दिवंक ना. देवाचें उतर आमच्या भावार्थाचो तेवो आमचे परगटणेचेर आमी अदीक आनी अदीक विस्वास दवरूंक आमी दिसपट्टे जिवितान देवाचें उतर वाचूंक ना.
आमचो दिसपोटो ग्रास कसो आमी ताका करूंक ना देखून चुकल्या देखून देवाचें बोगसोण हे वेळार आमी मागुया. हे पिराचिताचे रितीन हे वेळार खेरीत भाशेन आतां आमी वांटो घेवया. निंदेच्या लोकांन प्रवाद्यान पुरगुटलेलो संदेश आपल्या भितर रिगून दिलो. ताणें एक उपास पुरगुटलो. जिवीत नवसोल्लें तें देवान पळयलें आनी देवान तांची दया केली. बापा, तूं आमच्या निसणटोन न्हय पूण आमचें जिवीत सांबाळूंक सोदताय. तरूय जिवीत बदलूंक आमी पावलां मारूंक नात बोगोस आमकां. सोम्या काकुतकर. सोम्या काकुतकर. काल बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलें. सोम्या, तूं आमकां देवाच्या राजाचीं भुरगीं करूंक आयलोय. देव जिवीत तुवें आमकां वांटलें. तरूय आमी ह्या देवाच्या भुरग्यांचें देणें पातका वरवीं नाकारतांव बोगोस आमकां. क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकुतकर. ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता. आमी ह्या संवसारान सासणाक रावूंक येवंक नात. आमी सर्गीच्या राजाचीं नागरिकां आनी दायजीं तरूय आपसुवाती जावन एकामेकाक आमी दुखोवन ह्या संवसारान सासणाक जियोंक आयलोल्या भाशेन आमी जियेतांव. अशे तरेन सासणाची खुशालकाय आनी संतोश आमी इबाडटांव बोगोस आमकां. सोम्या काकुतकर. सोम्या काकुतकर. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Amen.
प्रार्थुया. सोर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा, सगल्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कोर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी भरून वचूं ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासनाच्या सासनाक. जोनास प्रवादीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनासा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नानवस्त्या निनवे शारान वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें लोकांक परगट कर. जोनस उठलो आनी सर्वेस्पोराच्या उतराक पाळो दिवन निनवेक गेलो. निनवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनस शारान भितर सरलो आनी तूं 1 दीस भर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साथ घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनवेचो भस्म जातलो. निनवेच्या लोकान देवाचेर बावार दवरलो. ताणें एक उपवास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच दुर्बलांनी गोंडान आंग पांगुल्लें. हो लोक कितले जोडटायेन आपले वायट जिवीत सोडूंक दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां खास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर. आमचो जबाब जातलो, तुजो वांटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. पोटून म्हणुया, तुजो वांटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजो वांटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजें मारूक म्हाका दाखय. तुज्या स्वताचे मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हाजो तरोक. जबाब, तुजो वांटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्या काळाचो मोग मनान दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब, तुजो वांटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्याक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बल्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुजो वांटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. बागिवंत पावलून कोरिंथकाराक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें. वेल सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोले परी जिवचे. रोडटा तांणी रोडो नासलोले परी, सुखान आसा तांणी सुखान नासलोले परी, विकते घेता तांणी आपणा कडेन कांयच नासलोले परी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरता तांणी त्यो खरेंच वापरनासलोले परी जिवचे. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता. देवाचें उतर हें. उद्गार. देवाचे राज लागीं पावला. शुभ वर्तमान मानून घेयात. हालेलुया.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुआवांक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेसू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान सोत मानून घेयात. एकदां तो गालिलियाच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दर्यांत सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे झाडां मारताले, कित्याक ते खारवी आसले. तांकां तांणी देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरता तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच ते झाडां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तान मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार आपल्यो रांपण्यो सारक्यो करताल्यो ते ताणें देखले आनी रोखडेच तांकां आपयले. आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक बाबड्याक लायलोल्यांक मानायांक बरोबर ओड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयण, आयच्या दिसाक आमी विश्व पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलोलो आयतार आमी समोरुमता. आनी आयच्या दिसाक विशय घेतला तो म्हज्या उतरान रिगून रावात. रिमेन इन माय वर्ड. कितें भाशेन आयज देवाचें उतर आमकां गरजेचें आनी म्हत्वाचें हें आमी दर एकलो मनीस जाणा. कित्याक काय? कित्याक पयले सुवाते देवाचें उतर परगट जाता, रीग घेता आनी दोया दाखयता. दुसरे सुवाते देवाचें उतर परगट जाता, रीग घेता आनी सासणीक जिविताचो भरवंसो आमकां दिता. आनी तिसरे सुवाते देवाचें उतर परगट जाता, रीग घेता आनी आमचें जिवीत बदलता. तें आमचें जिवीत बदलूंक दर दिसाक येता. पयलें वाचप आमी घेतलां किरीत भाशेन. आज आमी जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें हें वाचप आमी वाचलां आनी थंयसर आमी किरीत भाशेन आयकता जोनस हो प्रवादी देवाक मानलो आनी देव ताका आज्ञा दिता. तो बाबिलोनाच्या 5 शेंकड्या उपरांत किरीत भाशेन क्रिस्त युगा आदी म्हणजे एडी आनो डॉमिनी ह्या 5 शेंकड्या बाबिलोनियाच्या थंय गुलामपण जाल्या उपरांत लोक आयलो. त्या 5 शेंकड्या उपरांत तो जल्मलो आनी किरीत भाशेन प्रवादी कसो वावुरलो. आनी देव ताका आज्ञा दिता, वच आनी म्हजें उतर परगट कर. आनी खंय पाठयता काय ताका निनिवेक पाठयता. आतां निनिवेक कितें? एक व्हडलें शार, आसिरियेच्यार राजकार बेऱ्यांचें व्हडलें शार. म्हणटकूच आसिरिया राजाचें तें व्हडलें शार जाल्यार थंयसर जुदेव नासले, पूण जुदेवांचें दुस्मानाचें शार. इट वॉज दीस बिग सिटी ऑफ द एनिमी. आनी जुदेव लोक आसिरियेच्या लोकांक किकोंत करतालो, आपलो दुस्मान म्हूण तांकां मानतालो. हांकां वचून देव आपलें उतर परगटूंक जोनसाक आज्ञा दिता. आनी जोनस पयले सुवाते देवाची आज्ञा मानूंक फाटीं सरता. पूण कुंक्रुमेंत करून किरीत भाशेन बाबा भयणीनो तो हे निनिवे शारांत वेता. आपूण देवाचें उतर परगटतलो अशें तो म्हणटा. आनी देव म्हणटा, वच म्हजें उतर तुवें परगट कर. तांकां सांग तांचे पातकां सोडून दियात, ना तर हांव ह्या शाराचो भस्म करतलो. आनी बाबा भयण जोनस प्रवादी बेस बरो जाणा देव आपूण कितें सांगता तें करता. म्हणटकूच तो निनिवे शारांत वेता आनी देवाचें उतर परगट्टा. तांकां लोकांक उलो मारता, तुमचें जिवीत बदलात. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी कांय बरीं तीं उतरां आयकल्यांत. कांय बरीं उतरां तो म्हणटा, निनिवेच्या लोकांक तो भितर सरून म्हणटा,
तुमी 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो. आनी बाबा भयणीनो, निनिवेचो लोक जोनस प्रवाद्याचें उतर आयकता, ती बाबात दवरतात, ती उपास पुरगोट करतात आनी ग्रेस्तां तशीं दुर्बोडां गोणान आपलें आंग पुरतात. They dip their selves in ashes. कित्याक गाय तें? कित्याक आपलें पातोक ती रोडटात. आनी भाऊ भयणीनो, हें पळोवन जोनस थोटाकता. देव किरीत भाशेन ह्या निनिवे शाराची काकलूत करता आनी तांचो भस्म तो करिना. जोनस तिडटा, कित्याक जें देवान सांगलेलें तें देव फाटीं व्हरता आनी देव किरीत भाशेन निनिवेच्या लोकांक आपली दया दाखयता. देवाचें उतर जेन्ना आमच्या भितर रीग घेता तेन्ना देव किरीत भाशेन ह्या उतरा वरवीं आमकां सगल्यांक दया दाखयता. भाऊ भयणीनो, जोनस सोजमलो की देव निनिवे शाराचो भस्म करता, पूण निनिवेच्या लोकांन आपलें पातोक मानून घेतलें. ह्या प्रवाद्याचें उतर आयकलें, जिवीत बदल्लें, देवाचे काकलुतीक उलो मारलो आनी देवान तांकां सगल्या वायटांतली निवारली. आज तुमकां आनी म्हाका एक उलो, वायट जिवीत सोडून दियात, कित्याक आमचो देव दयाळ. दुसरें वाचप आमी घेतलां बाग्यूंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. आनी कोरीतकारां बाबा भयणीनो क्रिस्तांवां आसलीं, तीं जेजूच्या येण्याक ओत्रेकून ओत्रेकतालीं. आनी बाग्यूंत पावलू ह्या क्रिस्तांवांक सांगता आपल्याच काळार तो सोजमलो जेजू येतलो, दुसरे फावटी येतलो. आनी हाका लागून तो म्हणटा, आमी पूर्णपणी तयार जावया. ह्या वस्तूंची वापरतात त्यो खऱ्यांनीच वापरून आसलेले परी आमी जिवया. म्हणजे आमी संवसाराची आश धरून रावची न्हय, संवसाराचे वस्तूक लोभ धरून रावचे न्हय. सुर्गीचो तेवो आमकां आसा. म्हणटूच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो रीग घेता आनी किरीत भाशेन सासनीक जिविताचो बोरवोसो आमकां दिता म्हूण बाग्योन पावलू आज ह्या दुसऱ्या वाचपान कोरीतांक सांगता. आनी कोरीतकारांक जीं क्रिस्तांवां जालीं तांकां तो म्हणटा, सोमी केन्ना येतलो ती घोडी आमी नोकळो, दर घोडयेक ताका मानता तें करूंक ताचे येण्याक आमी निमाणे जोडटेक तयार रावंक जाय. म्हणटच लेट अस बी प्रिपेर्ड फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ क्रायस्ट, सो दॅट वी आर रेडी टू रिसीव हीज मर्सी, वी आर रेडी टू रिसीव इटर्नल लायफ. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक आमंत्रण करता. कोण शीस? पयलो जुआं बातिस्ताचे 10 शीस, ते तुवें आसले तो तांकां आपयता, यात. आनी भाऊ भयणो, हे शीस जेजूचो ताळो आयकून रोखडेच थंयसर सिमांव आनी ताचो भाव आपलीं झाडां ते सांडटात. आनी खारवी आसले खरे, पूण जेजून तांकां देखलें आनी म्हणलें, मोशे फाटल्यान यात आनी हांव तुमकां मनशांक दवरता तसले खारवी करतलो. आपलीं झाडां थंयच सांडून जेजू फाटल्यान ते गेले. नो सेक्युरिटी, म्हजो फुडार कितें जातलें, कशे तरेन हांव वेतलो, कशे तरेन म्हजी फामिली कोण पळयतलो, ही स्वार्थी मनीस चिंता. आपस्वार्थी मनीस आपल्या सवे हें कशें जातलें काय म्हणटा. देवाचें उतर आमचें सवें रीग घेता तेन्ना उदीक आनी उदीक आमचें जिवीत बदलता. आनी मुखार वचून ताणें झेबेदेवाचे 2 पूत ते भाड्याच्या मानया बरोबर वावर करता तो पळयलो आनी तांकांय म्हणलें, म्हजे फाटल्यान यात. आपल्या बापायक आनी मानयाक सांडून जेजूच्या फाटल्यान ते गेले. कितें दाखोड करता बाबा भयणीनो, देवाचें उतर म्हज्या जिवितान रीग घेता तेन्ना आय डोंट थिंक अबावट माय सेक्युरिटी, बट आय थिंक अबावट द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ माय लायफ. म्हजें जिवीत बदलता, म्हज्या जिवितान बदलाव येता. आज देवाच्या उतराचेर आमी नियाळटा आसतना पयले सुवातेर
देवाचें उतर आमकां कितें भाशेन एक भावार्थाचो तेवो आनी दायज. भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक देवाचें उतर प्रेरणान भरता. इट फिल्स अस विथ ग्रेस, गिव्स अस अ न्यू डिरेक्शन इन लायफ. जरी तो देवाचें उतर आमकां डिरेक्शन दिता, गरज आमी हें आमचें पवित्र पुस्तक आसा तें भावार्थाचें उच्चार व्हरतें दायज सांबाळूंक. वी हॅव टू लीव द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे इन आवर लायफ. बेश्टेंच न्हय तें आमकां दिल्लें. जायते पावटी म्हणटात हें सारकें ना, तें सारकें ना. वय आमच्या पुर्वजांनी न्हय, पूण पवित्र आत्म्याचे भरतेन, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन बरयलेलें पवित्र पुस्तक आमकां तें स्फूर्ती दिता. इट गिव्स अस न्यू एनर्जी, न्यू लायफ. ह्याच पवित्र पुस्तका प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक गरजेचें. दुसरी वस्त, देवाचें उतर आमचो दिसपट्टो ग्रास. इट इज आवर डेली ब्रेड. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, जिवितांत आडखळी येतात तितल्योय आमच्यो सरोड जातात. जेन्ना देवाचें उतर आमच्या जिवितांत घालता तेन्ना आमचें जिवीत बदलता. जेन्ना देवाचें उतर आमी जिवितांत आपणायता, देवाची दया आमी चाकूंक पावता. देवाचें उतर दिसपोटी ध्यान मन घालून आमी वाचुया. देवाचें उतर आमचें जिवीत बाबा भयणीनो नवसरता. जिवीत बदलूंक दिसपोटी आमकां आदार दिता. पातकी मनीस निनेवे शारांत जियेताले, देवाचें उतर तांकां आयलें, तांणी जिवीत बदललें. आमचे जिवितांत जेन्ना आमी पातकान जियेता, वायट मार्गार चलता, आमच्या जिवितांत आमी वायट वस्तू करता, हें देवाचें उतर आमकां उदीक आनी उदीक आमचें जिवीत नवसरूंक आदार दिता. तर नवेपण आमकां देवाचें उतर हाडटा. आनी कितें भाशेन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत भितर रिगूंक प्रयत्न करूंक गरज. वी हॅव टू मेक एन एफर्ट इन ऑर्डर दॅट the word of God may take control of our life, that it may reign in our life so that we may find a direction to move along in our life. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता तेन्ना उदीक आनी उदीक आमचें जिवीत नवसरायता. आनी बाबा भयणो, शेकी देवाचें उतर आमकां जिवाड आनी पिकाड जावन आमच्या जिवितांत एकचार बांदता. जायते फावटी आमचें जिवीत निराशीर कशें जाता, आमचें जिवीत उरफाटें कशें जाता. आमच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू आसात ज्यो बेसारमे हाडटात, शेळे मोळे आमकां हाडटात. वी बिकम लूक वॉर्म इन लायफ. इट्स द वर्ड ऑफ गॉड दॅट एनलायटन्स अस. इट्स द वर्ड ऑफ गॉड दॅट लिफ्ट्स अस अप. द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स एनर्जी टू अस. हाचे दिसाक देवाचें उतर वाचूंक आमी कितें भाशेन आमचो हेतू करुया. लेट अस मेक इट अ पॉयंट टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे इन आवर लायफ. जिवितांत जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचतले तेन्ना खरेंच आमचें जिवीत तें नवसरायतलें. आमचो दिसपटो ग्रास जातलो. देवाचें उतर उदीक आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत जिवाड करतलें आनी उदीक आमकां बाबा भयणो एकामेकाच्या मोगान जिवंक आदार दितलें. तर हीच कृपा देवाच्या उतरा वरवीं आमकां मेळूं म्हूण किरीत भाशेन आयचे दिसाक दोन दिसाक आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो भावार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्यार वसणारात, आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो, आंकवार मरेथान सोलमलो, पौस पिलाता काल ताणें कूस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातक्यांचे भोगसणे, कुडीचें जिवन पळोवन सासणाचें जिवीत. आमीन. आयच्या दिसा देवाच्या उतराक आमी जबाब दिला, तुजे वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. जबाब गीत आमी गायला.
ह्या स्तोत्राचो आवडो आनी हुस्को आमचो करून आमच्यो थोड्यो कडीच्यो आनी ओतम्याच्यो गरजो बापा मुखार आतां आमी दवरुया. म्हज्या उतरांत रिगून रावात. आमच्या आत्मीक फुडारांनी देवाच्या उतरांत रिगून रावून ताचो बरो चोरो आपल्या खाला आसलोले पोरचेक दिवंक हे वरवीं सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बाबा ही मागणी तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलूंक व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकी फुडारांनी स्वताच्या मार्गा वेल्यान चलूंक देसांत वस्तले तरेतरेचे फोटिंगपण नोपयत करूंक स्वतान आनी नितीन उदरगतीची पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बाबा ही मागणी सोयस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. देवाच्या उतरांत आमी रिगून रावून देवाचें बरेपण आनी दया आमी अणभवूंक आनी नवें जिवीत जियोंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी जेजू गालिल्यांक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक लागलो. आमच्या 2 प्रांतीक पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रांत वावुरतेलीं आनी दुसरी आमची जायतीं केंद्रां संस्था खातीर आनी भाव भयणी वेगवेगळ्या मोलांचेर देवाचें उतर परगटूंक आनी शिकूंक बारी वावुरतात तांकां हो वावर करतना बापाचें मोल मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाल बाबा ही मागणी जिवीत बदलात आनी सोत शुभ वर्तमान सोत मानून घेयात अशें म्हज्या उतरांनी तुमी रिगून रावत जेजू म्हणटा. भोव मोगाळ बापा तुज्या उतरांनी रिगून रावंक तूं आमकां आपयताय. परिशदेक वाट चलतना असलो स्वभाव आमच्या क्रिस्ती जिवितान दिसूं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटोने वेळार गीत घेवया. C15 पेज नंबर 34. C15. Swabab Swami Shivit
तुझ्या बाबुने मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवीदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आळवणे आमच्या अनाके पवित्र सभेच्या नावाक सर्वेस्पर मारून घेव. सर्वेस्परा प्रसून जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासणाचे देवा सोर काडयेन सो त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारितान जोम घेतलो. कुसाचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांत ती आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनूस जिवोवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दलबारां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. संसार बोल्या तुझ्या वैभवान सुर्गी तुका जोयचो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सुर्गी तुका जोयचो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासरी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. आनी एकाशी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. न्हू जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगाती चपुती बागयोन सुजे बागयोन धर्मतान सोर काडी तुका मानवल्यात.
ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सोरपोद्वेदार बापा, सर्वोंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मगोस, आनी आमकां तारणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटान सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरोशा नोतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूच चलयताय सासणाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शैली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूर. देवाचे शैली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूर. देवाचे शैली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगल्या आमी सुभागी. सुन्या तर म्हजे भितरची म्हाका पावना, पूण तुज्या एका चुचान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Gesù da quella mi fa
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोववर्त्या देण्यात आमची खोरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगू. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसुया. गेल्या आयतारा कलेक्शन जालां 18,795 रुपया. कॉपेलान जाल्यार 820 रुपया. सगळे मेळून 19,615. येता त्या आयताराक भुरग्यांचो पयलो कोमिन्यांव. म्हणटकूच
आनी त्या दिसाक आयताराक बोंपाट सायबिणीची फेस्त म्हणटूच आमचे फिरगोजीन फकत 2च मिसां आसतलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता मिसाची मांडावळ करपी लिजन ऑफ मॅरी एसोसिएशन आनी दुसरें मीस 8:30 वाजता चोत्रायदोची दुसरें मीस जातलें 8:30 वाजता कोम्युनियाचें मीस. हे मिसाची मांडावळ कॅटिकॅटिकल एसोसिएशन बोंपाट कॉन्फ्रार करतले. पवित्र संस्काराची बसवण बुधवारा दिसा सांजेच्या 7 वाजता आनी शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वाजता जातली. आयताराचें ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा इगोजेन सांजेच्या 6 वाजता आनी दाबोली सांताक्रूज कॉपेलान 6:30 वाजता. समुदायाच्यो जमाती हे भाशेन 21 तारखेर जमात सेंट मदर ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवस्वाग्रांत सांतान आनी लिना वाज हाच्या घरान आयचे दिसाक 6 वाजता. आयचेच दिसाक सेंट थॉमस समुदाय व्हडलें बाट मारिया जोकिना लांडेज हाच्या घरान 5 वाजता. आयचे दिसा सेंट एन समुदाय माटवे दाबोली पियेदाद गाम हाच्या घरान 6 वाजता. फादर आग्नेल समुदाय आसूय आयचे दिसाक जमात आसतली कॉनी डिकॉस्टा हाच्या घरान 5 वाजता. 23 तारखेर सोमार मुंगळार दिसा किरीत भाशेन होली फॅमिली समुदाय नाकिनी मानुएल मिस्किता हाच्या घरान जमात जातली 7 वाजता. PPC आमची नवी वांगडी विचून काडल्यान चोत्रायदोची. हे नवे वांगड्यांक किरीत भाशेन सेशनां आसतलीं फॉर्मेटीव सेशन्स म्हणटात पळय तीं. 22 तारखेर किरीत भाशेन सोमारा दिसा 6:30 वाजता. 24 तारखेर 6:30 वाजता एडोरेशन आनी उपरांत सेशन. 27 तारखेर 7 वाजता. 29 तारखेर 6:30 वाजता आनी 31 तारखेर 6:30 वाजता एडोरेशन जावन उपरांत सेशन जातलें. 26 तारखेर बाबा भयणीनो किरीत भाशेन वास्को जेसीस आमचे मदें एक मुवी हाडटा क्रेजी मोगी आमचेच इगोजेच्या आंगणान. जायते फावटी आमी कितेंय हाडलें तियात्र हाडलो जावं आमी एक मुवी हाडली जाल्यार आमी येनात. हांव नको कित्याक म्हणून आमकां दुसरें हेर सगलें फुकटूच जाय दिसता. ते करतात ते एक तांचो हेतू आसा. आमी जाणां जेसीस जायते जाणांक पावता भोव करून जे गरीब आसात जे कोण दुर्बळ आसात तांकां आदार दितात. तांणी तिकेट्यो घातल्यात. तुमी तांच्यो तिकेट्यो भायर उबे आसतले तिकेट्यो तांच्यो घेवच्यो. ते म्हणटात आमी मातशें ताचो प्रायस चडयला कित्याक तांकां कितेंय ना कितें फूल ना पाकळी जायी ह्या आदारा उद्देशी. म्हणटकूच तेच मेंबर आसात ते आपूण कॉन्ट्रिब्युशन करतात पूण लोकांनी तर समाजान कॉन्ट्रिब्युशन केलें जाल्यार तांकां आदाराक जातलें. तांणी म्हणलां 300 रुपया एक तिकेट. म्हणटच तुमी एका गौरव्यान तर एक तिकेटूच घेतली जाल्यार तांकां तुमी मजत करतल्यो म्हण आमी सजमतां. आतां तर कोणें पयशे हाडूंक ना दुसरे मीस आसा 9:30 तुमी येवन तांच्यो तिकेट्यो घेवच्यो म्हण आमी मागता. आमचे वॉकिंग पिलग्रिमेज 18 तारखे फेब्रुवाराचेर चोत्रायदोची हांगातान सांकवाडे विगोजेन आदले विरगोजेन आमी करतले. सकाळचे 3:45 वाजता सुरू जातली हांगातान सांकवाडे वचूंक. आनी जी कोण इगोजेन हांगासर भोंवती रेजिना मंदिरांत देवून येतात तांकां 4:45 वाजता ही जातली आनी आमी किरीत भाशेन त्या दिसाक ही आमची यात्रा सोंपयतल्यो. किरीत भाशेन बाबा भयणीनो तुमकां अपील ह्या दिसांनी तुमी आमचे देशा खातीर मागात आनी तुमचे पासून जायतो लोकांक कोवीड जाल्ले आसा. बरे तरेन लोक बरे तरेन आसूं म्हूण किरीत भाशेन तुमी मागचें. देवाचे कृपेन काजार जाता झेवियर आग्नेलो ओलिवेरा पूत आग्नेलो ओलिवेरा आनी एस्परान्सो ओलिवेरा रावता राशोल. लग्न जाता जोरेन्सिया जेसिका बार्बोसा दू कायतान लुईस बार्बोसा आनी लेनी युलालिया फेर्नांडीस रावता चिकले. ही तांची तिसरी आनी निमणी चीट. देवाचे कृपेन काजार जाता अर्जून कार्मेलिनो द रोशा मशादो पूत आशीस कार्मेलिनो द रोशा मसादो आनी आशा नसीमाया रावता वास्को. लग्न जाता आंद्रिया अरुणा एंथनी दू एंथनी स्वामी आनी आग्नेस ग्लोरिया रावता बेंगलोर. ही तांची पयली चीट. हांचे मदें कसली आडखळ आसा जाल्यार तुमकां सांगून दिवंक कायदो आसा. उबी रावया. किरीत भाशेन आमचे मार्टिना थंयसर ताणें दोश हाडल्या कोणाक तर
गरज आपलें तोंड गोड करपाचें जाल्यार तें विक्रेक आसा म्हूण तुमकां कोडीत करूंक लायता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मागणे सगलीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाटयताय. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासतांव. तुज्या पुताच्या कुर्साचे नदो तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगुटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दोबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोळान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बिवून परगुटणारा आमकां कोर. आमेन. थोडो वेळ उगी रावन आमचे फिरगोजे खातीर मागुया. 400 वर्सां भोंवतली आमी किरीत भाशेन तयार जावंक आमची पयल्या कुमयां घेतात त्याय भुरग्यां खातीर आमी मागुया उदीक तांणी तयारी करूंक. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. शेवटाक गीत घेवया. T37 पेज नंबर 219. T37.